गोयच्या मुक्ती संग्रामात आणि वसाहतवादी सत्याच्या संघर्षात दिलेल्या उल्लेखनीय योगदाना खातीर गोय सरकार तरुण भारत आणि केसरी या दोन खबरापत्रांचे मनासावन कौतुक करता आणि उपकार आठयता। निर्भय पत्रकारितेंतल्यान सत्याप्रती आशिल्ल्या अखंड वचनबद्धतेंतल्यान आणि स्वातंत्र्य, लोकशाय, राष्ट्रीय एकचार या आदर्शांक थीर तेको दिवन गोयच्या जनतेमदी लोकजागृताय घडोवन हाडपाक, देशभक्तीची भावना जागृत करपाक आणि गोय मुक्तीच्या लढ्यात लोकांच्या हावेसाक आकांक्षांक आवाज दिवपाक या दोनूय खबरापत्रांनी महत्वाची भूमिका साकारली। गोयच्या स्वातंत्र्य संग्रामातली तांची उल्लेखनीय सेवा आणि ऐतिहासिक भूमिकेची दखल घेऊन गोय सरकार आयज तरुण भारत आणि केसरी या खबरापत्रांक प्रशंसापत्र प्रदान करता। तरुण भारत खबरापत्रांचे समूह मुखेली आणि सल्लागार संपादक श्री किरण ठाकूर हांणी हे प्रशंसापत्र स्वीकारचे अशी तांकां विनंती करता। मागता माननीय राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजूजी हांचे लागीं की तांणी तरुण भारत या खबरापत्राक गोय मुक्ती संग्रामा वेळार तांणी दिल्ल्या भोवमोलादीक योगदाना खातीर श्रीफळ, शाल आणि प्रशंसापत्र भेटोवचे। मुखावेल्या सुवातेर केसरी खबरापत्राचे सर्वेसर्वा केसरी महारत्न ट्रस्टाचे अध्यक्ष तसेच टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे अध्यक्ष डॉक्टर रोहित टिळक हांणी प्रशंसापत्र स्वीकारपाची तांकां विनंती करता। धन्यवाद सर। सैमान नटिल्ली आमची गोमंत भूंय सुमार 450 वर्सां वयर पोर्तुगीजांच्या राजवटीखाला आशिल्ली। 19व्या शेंकड्याच्या मध्याक सावन 1961 मेरेन चलिल्लो गोय मुक्ती संग्राम स्वातंत्र्या खातीर झुजपी जायत्या वीर गोंयकारांच्या वीरतेची आणि त्यागाची गवाय। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या गतीशील फुडारपणा खाला गोय सरकारान हुतात्म्यांच्या योगदानाचो भोवमान करपाचो निर्णय घेतलो। सुटके झुजाऱ्यांच्या योगदानाची दखल घेत राज्य सरकारान 18 डिसेंबर 2024 14 हुतात्म्यांच्या कुटुंबातल्या पहिल्या पिळगेक
10 लाख रुपया अर्थीक आदार तशेंच प्रमाणपत्र भेटयले। आयज महाराष्ट्रातल्या चंद्रपूर हांगाच्या हुतात्मा बाबूराव केशवराव थोरात हांचे पूत श्री विजय बाबूराव थोरात हांकां 10 लाख रुपया अर्थीक आदार आनी प्रमाणपत्र दिवन भोवमानीत करतात। हुतात्मा बाबूराव केशवराव थोरात हांणी गोंयच्या स्वातंत्र्य चळवळीत वांटो घेवन गोंयच्या मुक्ती खातीर दिल्लें योगदान भोव मोलादीक आसा। आमी सदांच तांची ऋणी आसतली। आवाज है क्या कर रहे थे आवाज वो बंद कर हम मर गए गोंय सरकार गोंय मुक्ती खातीर लढत दिवपी सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक सरकारात रोजगार दिवपाची येवजण गोंय सरकारान 2013 वर्सा सुरू केली। ह्या येवजणे खाला फेब्रुवारी 2024 मेरेन वट्ट 397 उमेदवारांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यात प्रायोजित नोकऱ्यो आसात। 2013 नोंद जावंक नाशिल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यां खातीर निमाणी संद म्हण राज्य सरकारान मार्च 2024 नवे अर्ज मागयले। हातूंत वट्ट 79 अर्ज नोंद जाले। आयज तातूंतल्या 27 सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक जॉब ऑफर लेटर आमी भेटयतात। धावतो वेळ मतीत दवरून प्रतिकात्मक उणे 2 सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक ही ऑफर लेटर मानेस्तांच्या हस्तुकी आता भेटयता। मागता राज्याचे मानाधीक राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजूजी हांचे लागीं की तांणी जॉब ऑफर लेटर भेटोवचें। श्रीमती मिलन हरिश्चंद्र कारबोटकर हाका विनंती आसा की तांणी माचयेर येवन ते लेटर स्विकारचें। श्रीमती सिद्धी गजानन गावकर हाका विनंती आसा की ताणे माचयेर येवन हे जॉब ऑफर लेटर स्विकारचें। देव बरें करूं। तशेंच उरिल्ल्या 25 जाणांक विनंती आसा की ताणे कार्यावळ सोंपले उपरांत मानेस्ता बरोबर माचयेर येवन फोटो काडचो। मडगांवां घेतिल्ल्या सभेत सुटके झुजारी डॉक्टर लाम मनोहर लोहिया हांणी क्रांतीची ज्योत पेटयली। तांच्या उतरांनी ल्हान व्हडांच्या मनात त्यागाची भावना जागयली आनी हेच भावनेन जल्म दिलो तो गोंया खातीर, गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर झुजपी सुटके झुजाऱ्यांक आनी गोंय मुक्तीच्या संग्रामाक। गोंय दमण आनी दीव स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष श्री रोहिदास देसाय हांकां विनंती करता की तांणी उलोवप करचें। हांगा हाजीर आसल्या भुरग्यांक, जाणट्यांक, आमच्या पत्रकारांक, मिडियाक, पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी आमच्या माचयेर आसल्या मानेस्तांक हांव उगडास करतां म्हजे थोडे अनुभवाचो आनी 2 उतरां तुमकां सांगूंक सोदतां। गोंय क्रांती दिसा हे सगळ्यांक तुमकां परबीं। आयच्या सुवाळ्याचो मुखेल अतिथी भोवमानीस राज्यपाल अशोक गजपती राजू आनी म्हज्या मोगाळ गोंयकारांनो, आयज क्रांती दीस गोंय मुक्ती मशाल जे दिसा पेटली आनी ह्या मशालीचो उजो क्रांतिकाराच्या काळजांत पेटलो तो हो दीस स्वतंत्र सैनीक राम मनोहर लोहिया हाणें मडगांव हांगासर गोंयकाराची काळजांत ही ज्योत पेटयली। ती गोंयभर न्ही तर देशभर पातळली। ह्या खऱ्या अर्थान गोंय सुटकेची जून सुरू जाली। आयज हो 80वा क्रांती दिन। गोंय सुटके खातीर क्रांती दिन उगडास आपले जीव आपयले आनी हाल सोंसले सगळे सुटके झुजाऱ्यांक उगडास करपाचो हो दीस।
गोंय मुक्त जावन आयज विकासाचे देखेन नेटान फुडें चल्लां. गोंय मुक्तीसान आयज मेरेन सगळ्या सरकारांनी गोंयच्या विकासान आपलें योगदान दिलां. आयज गोंयचे मुख्यमंत्री एक तरणाटो फुडारा कडेन आसा. दोतोर प्रमोद सावंत हे फाटल्या 7 वर्सां गोंयचे नेतृत्व करता आनी त्याच्या फुडारपणा खाला जायत्यो बऱ्यो गजाली जातात. हे राखपा खातीर आमी सगळ्यांनी वावरूंक जाय गोंय राखपा खातीर. पूण हे करत आसतना फक्त सरकाराक दोश दिवून जावचो ना. आमी गोंयकारांनी बी तितलेच शिटूक रावूंक जाय. तरणाट्याचो फुडार सुरक्षीत जातलो जाल्यार तांकां रोजगार फावो जावपाक जाय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें कितलेशेच पावलां मारल्यात. तांची खरी तोखणाय करपाची पडटली. ती म्हटल्यार गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक निर्णयाचेर ते ठाम रावले. सरकारांतल्या लोकांच्या प्रेशराक ते बळी पडोंक ना. नोकर भरती गुणवत्तेक जावका हाल लागून ताणें घेतलो निर्णय. दोतोर तूं केन्नाय बळी पडनाका, कोणाक भिनाका. तुका सगळ्यांचो तेका आहा. तुगेल्या उतरान सांगता तुका भिवपाची गरज ना. एक थारला दबाव बळी पडनासतना गोंयच्या फुडाराक लागून घेतले बरो निर्णय राखून दवरपाक धाडस लागता. सरकारान ज्येश्ठ नागरिकाच्या विशया कडेनय बी संवेदनशील पळोवंक जाय. ज्येष्ठ नागरिकांक सुरक्षीतपणान फिरपाक मेळपाची परिस्थिती तयार जावपाक जाय. ज्येष्ठ नागरिकांक शारांनी भायर सरोवन बीन कठीण जायत चल्ल्या हाचे कडेन ताणें लक्ष दिवचें. गोंयचें पर्यावरण राखता आसतना विकास आनी पर्यावरण संरक्षण हाचे समितीर घडून येवंक जाय. हाची जतनाय आनी घेवची. सुटके झुजाऱ्या भुरग्यांक नोकरी दिवपाचे बाबतींत ताणें मारिल्ले पावलां तोखणाय करपा सारकी आहा. ताणें ह्या लोकांक नोकऱ्यांक फावो करून तांचे आमी सुटके झुजाऱ्या संघटना स्वागत करता. कांय जाणांचेर अन्याय जाला तेचेरूय बी सरकार गव्हर्मेंट पर्यंत पळयतले अशी आस हांव बाळगिता. सगळ्यांक क्रांती दिसाची परबी दिता आसतना आमी सगळ्यांनी आमचें गोंय सांबाळून दवरपाक जाय अशें म्हणून 2 म्हजी उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय गोवा. सर, ही भूंय व्हड त्यागाची, ही भूंय व्हड रत्नांची. ह्या भुये खातीर बलिदान केल्ल्या विरांक सलाम आमचो. गोमंत भुयेच्या क्रांतीचो भांगरा दीस हो आयचो. आमच्या भांगराळ्या गोंय भुये खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिवन आमकां स्वातंत्र्याची भेट दिवपी आदरणीय सुटके झुजाऱ्यांक आयज आमी नमन करतात. भोवमान्यस्त मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां उलोवप करपाची विनंती करता. नमस्कार आणि येवकार. 18 जून आयज गोंयचो क्रांती दिन. ह्या क्रांती दिनाच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात गोंय राज्याचे मानाधीक राज्यपाल तुसापती अशोक गजपती राजूजी, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, आमचे फ्रीडम फायटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बाब दाद देसाई, तशेंच लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आल्लेमो, मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर, राज्याचे CS डॉ. कांडावळू, समोर आशिल्ले प्रशासनातले सगळे अधिकारी आणि व्हडा संख्येत हांगा आशिल्ले प्रेस मिडिया आणि पयलेच फावटी खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर आयिल्ल्या म्हज्या गोंयच्या स्वतंत्र सैनीक संघटनेच्या सगळे पदाधिकारी आसतले, तांची भुरगीं आसतलीं आणि खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्लीं सगळीं हांगासर आशिल्लीं भुरगीं हांव परत एकदां म्हणजे क्रांती दिनाच्यो सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता आणि म्हज्या बरोबर एकदांच घोशणा दिवची ही सगळ्या जाणांक विनंती करता. भारत माता की भुरग्यांक भारत माता की. क्रांती दिनाचा वंदे. लोहिया आयलो रे 18 जुनाच्या ह्या दिसा गोंयांत एकूच सगळीकडे आवाज जालो की गोंयांत लोहिया आयलो रे आणि गोंयांत मुक्ती चळवळीक परत एकदां म्हणजे नेट आयलो आणि खऱ्या अर्थात गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामाची मशाल परत एकदां गोंयच्या प्रत्येकाच्या काळजांतल्यान पेटली आणि ही पेट्टा आसतना सुद्दां वट्ट आमकां 14 वर्सां लागली.
कारण भारत देश 1947 स्वतंत्र जालो आणि 47च्या उपरांत वाटतं 14 वर्सांनी म्हणजे 1961 ह्या दिसा गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी. आमकां 14 वर्सां सोंसलेले हाल, अपेक्षा, कश्ट आणि बलिदान आणि त्याग हो आमी विसरूंक ना. आणि नक्कीच म्हजें सरकार तर मुळीतूच विसरूंक ना. म्हणून तर 1955 स्वतंत्र सेनांतल्या संग्रामाक म्हणजे ज्यांच्या प्राणाची आहुती दिली, पत्रादेवीच्या त्या पुण्य स्मारकाचेर म्हणजे ज्यांच्या प्राणाचे बलिदान दिले ज्यांच्यांनी, तांकां आयजूय बी 60 वर्सांच्या उपरांत सुद्धा तांकां सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आणि 10 लाख रुपयाचो चेक हो तांकां जे आयडेंटिफायड जाले ते पावले. म्हणून तर आज महाराष्ट्रांतल्या नागपूर हांगासरले थोरात, चंद्रपूर हांगासरले थोरात हे 1955 त्यांचे बलिदान जाल्ले आणि त्यांचो सुपुत्र आज आमच्या व्यासपीठाचेर आयलो. तांकां आमी आज म्हणजे सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आणि 10 लाख रुपयाचो चेक हो त्या याद करून दिलो. हांवें याद इतल्याच खातीर करता म्हणजे कर्नल बेनीपाल सिंग हे 21 वर्साचे तरुण ह्याच म्हणजे सत्याग्रहात बलिदान पडिल्ले. तांची ती वीर माता आयजूय बी म्हणजे आयजूय हयात आसा. त्या वीर मातेक वंदन करपाचो अभिमान म्हाका मेळ्ळो. थंय हरियाणाक हांगासर वचून म्हणजे कर्नल बेनीपाल सिंग यांची वीर पत्नी हिका आमी हॉनर करपाचें काम म्हज्या सरकारान सातत्यात केलां. हांवें सांगता इतक्याकूच की इतिहास विसरपाक जायना. आमी इतिहास याद दवरता तीच फुडली बरी पिढी तयार जाता. आणि म्हणून म्हणजे ह्या गोंयच्या स्वतंत्र संग्रामात ज्यांच्यांनी वांटो घेतलो अशा प्रत्येकाक फाटल्या 7 वर्सांच्या कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या वेळार आमी त्यांचो गौरव करपाचें काम हे सातत्यात फुडें येयलां. ताका याद दवरून आमी जशें म्हणटा की दैनिक तरुण भारत आणि दैनिक केसरी म्हणजे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांच्या 5वे पिढीतले आज रोहित टिळक आमच्या मदीं हजर आसा. आणि ज्या दैनिक केसरीत सुद्धा खूप मोठो वांटो पुण्याच्याच गोंयच्या स्वतंत्र संग्रामात उचललो. तांचेय बी आज हांव अभिनंदन करता गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन. आणि म्हणून तर आज तांकां प्रमाणपत्र हे आमच्या राज्यपालांच्या हस्ते आमी दिलें. दैनिक तरुण भारत हांचो सदोदीत म्हणजे गोंय मुक्ती संग्रामाच्या उपरांत तांचो वांटो आसात, बट गोंय मुक्ती संग्रामात सुद्धा म्हणजे मामा ठाकूर आज तांच्यांनी आयले. तांचे वडील हांच्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे बेळगांवांतले एखादे जर गोंय मुक्तीतले केंद्र खंयचे आशिल्ले आसत जाल्यार ते दैनिक तरुण भारतले तेन्नाचे ऑफिस आसतलें की जेंच्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात ह्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक त्या भागात रावताले सपोर्ट करपाचो आणि वेळच्या वेळी आवाज उठोवपाचो. भारतभरातल्या स्वतंत्र सैनिकांक, महाराष्ट्र कर्नाटकांतल्या स्वतंत्र सैनिकांक एकीकडे हाडपाचें काम हे दैनिक तरुण भारतात आणि तांचे वडील हे ठाकूर हांच्यांनी बी खूप मोठ्या प्रमाणात केल्लो. तांचोय हॉनर करपाचें काम म्हज्या आज सरकारात केलां. म्हाका सांगपाक खूप अभिमान दिसता की अशाच पद्दतीन भारतभरातले स्वतंत्र सैनिक वेगवेगळ्यो संघटना हांच्यांनी 1947 ते 1961 पर्यंत म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात गोंयच्या मुक्ती संग्रामा खातीरूय वांटो घेतला. आणि हे करता आसतना गोंयांतले सुद्धा तमाम स्वतंत्र सैनिक ह्या हातूंतल्यान बलिदान दिली, प्राणाची आहुती दिली. आणि हातूंतले म्हणजे आमी सगळ्यात पयलीं प्राणाची आहुती दिवपी स्वर्गेस्त बाळाराया मापारी हांकां बाळाराया मापारी हांचो मरणोत्तर म्हणजे तांचो सत्कार आसतलो किंवा तांच्या स्मारकाचेर म्हणजे आमी म्हणटा की सरकारी कार्यक्रम करपाचो आसतल्याच्या त्या स्मारकाचेर म्हज्याच सरकाराच्या कार्यकाळात सुरवात जालो. हेंय सांगपा खातीर म्हाका खूप अभिमान जाता. मागीर तो दिपाजी राणेंचो बंड आसूनी किंवा कुंकळेंचो उठाव आसूनी किंवा पिंतूस बंड आसूनी ह्या सगळ्या जाणांक गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात जालें. हे सांगता आसतना म्हाका खूप खोस भोगता. हांव मोठ्या अभिमानान सांगता आज कुंकळींतलो उठाव, पिंटोंचो बंड आणि दिपाजी राणेंचो बंड हांचो म्हणजे हांकां हॉनर दिवपाचें काम हे म्हज्या कार्यकाळात सुरवात जालां. आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलियो मिनेझीस म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे खरें म्हणजे रेस्ट घेवपा खातीर हांगासर आयिल्ले. डॉक्टर जुलियो मिनेझीस तांच्या घरा कडेन तांच्यांनी पळयलो की पोर्तुगीजाच्या ह्या अत्याचाराच्या आड पोर्तुगीजात गोंयांत चललो अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठोवपा खातीर पयलेच फावटी तांच्यांनी जी जाहीर मिटींग मडगांवांतल्या लोहिया मैदानाचेर आपयली. आणि त्या लोहिया मैदानाचे हे क्रांती मैदानात तेज्या उपरांत म्हणजे उठाव हो पुराय गोंयांत जालो. आणि आतांच पळयल्या ल्हानशा शॉर्ट फिल्मांतल्यान तुमी पळयलें की म्हापसा, पेडण्यां, सत्तरी ह्या सगळी कडल्यान लोक हे खूप मोठ्या प्रमाणांतल्यान त्या लोहिया मैदानाचेर जमा जाले. आणि 18 जून 1946 उपरांत कंटिन्युअसली ही ज्योत पेटत उरली. ताज्या उपरांत जावपी 1954 सत्याग्रह, ताज्या उपरांत जावपी 1955 सत्याग्रह आणि ताज्या उपरांत हे गोंयांतल्या कितल्याशाच स्वतंत्र सैनिकांक
आपल्या प्राणाची आहुती दिवची पडली आणि तातूंतल्यान कितलेशेच फ्रीडम फायटर जावं तो पुरुषोत्तम काकोडकर, मोहन रानडे, डॉक्टर जुलियो मेनेजस, पीटर आल्वारीस, वामन सरदेसाय, लक्ष्मीकांत बेंबरे, सुधाताई जोशी असे कितलेशेच तमाम स्वतंत्र सैनीक आसतले तांच्यांनी ह्या गोंया खातीर आपले जायते काम केले. आणि ताज्या उपरांत विजय ऑपरेशन 1961 गोंय स्वतंत्र संग्राम हो गोंय स्वतंत्र मेळपाचें काम हे 1961 जालें. हे सगळें करता आसतना आमी टी.बी. कुन्ना हांकाय बी म्हणजे हांच्याय स्मारकाक बंधन करता आणि तांच्यांनी केल्लें काम आमी सातत्यात सदोदीत याद दवरता. म्हणजे गोंयांत नॅशनलिस्ट म्हणून म्हणजे जेंकां आमी म्हणटा की जेंच्यांनी गोंयांतलो आवाज हो मुंबय आनी महाराष्ट्रात उठोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार डॉक्टर टी.बी. कुन्ना हांच्याच मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी उठोवपाचें काम केलें. सदोदीत म्हणजे ह्या सारकिल्ले फ्रीडम फायटर्स ज्यांच्यांनी कितलीशींच वर्सां म्हणजे कश्ट केले, सहन केले आणि आमी पळयता की 1961च्या उपरांत तांच्या भुरग्यांक म्हणजे फ्रीडम फायटर्स कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक ही लेटर ऑफर दिवपाचें काम हे सरकारान सुरवात केलें. हांव जस्ट रिव्ह्यू घेतालो पळयतालो की 70% भुरग्यांची लेटरां जी आसा ही म्हज्या सरकाराच्या टेन्युअरान दिली. हेंय सांगता आसतना म्हाका खूब आसा जवळपास 288 लेटर्स आमी एकदां न्ही दोनदा ही स्कीम ओपन केली आणि त्या भुरग्यांक परत एकदा म्हणजे त्यांचे जर चुकून कोणी उरला आसत सुद्धा जाल्यारूय तांकां ती ऑफर लेटर दिवची. आज आमी 22 स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक आज 22 भुरग्यांक ऑफर लेटर दिता आणि उरलेल्या जवळपास 40 भुरग्यांक तांकांय ऑफर लेटर फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात दितले. हांवें हें फक्त इतक्याच खातीर सांगता आमी स्वतंत्र सैनिकांचें बलिदान विसरूंक ना. त्यांचो राष्ट्रप्रेम आणि तेंच्यांनी केल्लो त्याग हो आमी विसरूंक ना. त्यांच्या नेक्स्ट जनरेशना खातीर तरी ते फावा जावचे म्हणून म्हजें सरकार जें आसा हें सदोदीत हें याद दवरलेलें आसा. पत्रादेवीचें स्मारक थोड्या दिसाच्या भितर पुराय जावपाचें आसा. हय थोडोसो उशीर लागलो आसतलो बट 60 वर्सां उपरांत कांय जायना. म्हणजे 1955तल्यान तेंच्यांनी दिल्ल्या प्राणाची आहुती आयजूय आमकां याद आसा आणि ती तेवत कायम आमच्या मनात उरची, कायम गोंयच्या फुडल्या जनरेशनान उरची. हें स्मारक कित्या खातीर तर हें स्मारक इतक्याच खातीर की देशभरांतल्यान आयिल्ल्या जवळपास 33 फ्रीडम फायटर्स हांच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर दिली. ही जनरेशनाचे जनरेशन आमकां सातत्यात गोंयच्या फुडल्या जनरेशनाक याद उरपाक जाय म्हणून ते पत्रादेवीचें स्मारक आसा. थोड्या दिसाच्या भितर तेजो आमी अनावरण करतले. त्या 33 हुतात्म्याची नांवां आणि त्याचभर गोंयभर जे फ्रीडम स्ट्रगलात हुतात्मे जाले त्या सगळ्यांची नांवां आनी हिस्ट्री त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर आसतले. ते कायमचे आमकां सदोदीत याद उरचे हाज्या खातीर आमचें सरकार हें वावुरता. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार फ्रीडम फायटरा खातीर आतांच पयलेच फावटी बाब दाद देसाय हांचें भाशण तांच्या भाशणांतल्यान फ्रीडम फायटरांचे वेगवेगळे विशय आसतले, तांची पेन्शन वाडोवपाचो विशय आसतलो किंवा तांचे इतर विशय हे म्हज्या सरकारात सातत्यात सुटावे केल्ले आसा. आणि हे सुटावे करता आसतना तांकां वेळच्या वेळी योग्य त्यो फॅसिलिटीज दिवपा खातीर आमी सदोदीत हे वावरूत आसा. म्हणून आयच्या ह्या खाशेल्या दिसा हांव हयात असलेल्या आणि ज्ञात नासलेल्या आतल्या सगळ्या फ्रीडम फायटरांक परत एकदा याद करता आणि तुमच्या बलिदाना खातीरच आज आमी ह्या स्वतंत्र गोंयांत ह्या मुक्त गोंयांत हे तुमचें बलिदान त्याग आसा म्हणून तर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात आमी ती फळां अनुभवता. आमी पळयता की गोंय मुक्त जाल्या उपरांत 1961 पासून आयज पर्यंत गोंयांत येदो व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावपाक पावूं नाशिल्लें तें 2014च्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना तुमकां गोंय दिसता. आणि हे सगळें करता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजनाचा सकयल आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हाच्या अंतर्गत आमी पळयता की वेगवेगळ्यो गजाली ह्या गोंय सरकारात सातत्यात लोकांच्या मुखार दवरल्या. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना पत्रादेवी पासून पोळे पर्यंत नॅशनल हायवे आसतलो किंवा मांडवी अटल सेतू आसतलो, जुवारी ब्रिज आसतलो, अशा वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो गजाली आमी सातत्यात करीत आयल्या. आणि हातूंत भर दिता आसतना आमी म्हणटा की ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट वीच इज इन रुरल एंटरप्रिनरशीप आसतले, सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतले, लोकल प्रोडक्शन आसतले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आसतले, अशा पद्दतींतल्या लोकांक सक्षम करपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो कार्यावळी म्हणजे सरकारात सदोदीत फुडें हाडल्या. आणि हे सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे म्हजें घर स्वातंत्र्याच्या उपरांत आपलें घर हे कायदेशीर जावचें म्हणून म्हज्या सरकारात म्हजें घर ही योजना हाडल्या. आणि सामान्य गोंयकाराचें घर हे ताज्या नांवार जावपा खातीर मागीर ते स्वताच्या जागेत बांदलेले आसूनी, कोमुदात जागेत आसूनी, रेव्हेन्यू प्रॉपर्टीज आसूनी किंवा
म्हणजे आमी जशें म्हणटा की कूळ मुणकाराचें घर आसूं न्ही, हें घर ताज्या नांवार जावपाची गरज आसा. कारण जो पर्यंत घर हे स्वताच्या नांवार ना तो पर्यंत मनशाक शांत न्हीज पडूं शकना. तें घर आपल्या नांवार जावपा खातीरच सरकारान म्हजें घर नांवाची योजना हाडून ऑलरेडी आपलें घर हे ताज्या नांवार करपाक सुरवात केला. सरकारान अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर काम करता आसतना कुशावती नांवाचो नवीन 3री डिस्ट्रिक्ट तयार केल्या आणि 3री डिस्ट्रिक्ट तयार करता आसतना प्रशासनातलें सगळें काम हे अंत्योदय तत्वाचेर व्हरपा खातीर विशेष करून SC, ST आनी OBC ह्या मोठ्या प्रमाणात आसलेल्या ह्या कुशावती डिस्ट्रिक्टात आमी प्रशासन लोकांच्या दारा पर्यंत व्हरपा खातीर सातत्यात आमी कार्यरत आसतले. लोकां पर्यंत ह्यो सगळ्यो योजना तांच्या पर्यंत पावोवच्यो म्हणून आमी कार्यरत आसा. एड्युकेशनाच्या बाबतीत केल्लें आमी मोठें काम हे सगळ्यांच्या तुमच्या मुखार आसा. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी पळयता की नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स आसतलें, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आसतलें किंवा आतां निकत्योच 5 कॉलेजी युनिव्हर्सिटी कॅम्पसात ज्यो नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपा खातीर घेतला, या अशा पद्दतीचे फ्युचरिस्टीक फुडल्या 50 वर्साच्या कार्यकाळा खातीर गोंयच्या भुरग्यांक कशा पद्दतीचें एड्युकेशन जाय हें दिवचें म्हणून आमचें सरकार कार्यरत आसा. आनी हे सगळें करता आसतना सुद्दां म्हणजे एकूय गोंयचे भुरगे आपल्या कडेन कदाचित फीज भरपाक पयशे ना म्हणून फाटीं उरचे न्ही म्हणून CM स्कॉलरशीप पोर्टल नांवाचो नवीन पोर्टल सुरवात करून तांकां CM स्कॉलरशिपीच्या माध्यमांतल्यान मदत करपा खातीर आमचें सरकार हे सदोदीत कार्यरत आसा. आनी हे कॅर्स ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान स्कील बेस्ड एड्युकेशन आसतलें, डिजिटल एड्युकेशन आसतलें किंवा एक्सपिरियन्शियल लर्निंग आसतलें, अशा पद्दतीच्यो विविध योजना आमचें सरकार फुडें व्हरत आसा. होलिस्टीक डेव्हलपमेंट गोंयची जावची, इनोव्हेशन आनी एंटरप्रिनरशीप गोंयांत आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात येवचें आनी मल्टी डिसिप्लिनरी एड्युकेशन भुरग्यांक मेळचें हाच्या खातीर आमचें गोंयचें सरकार हें कार्यरत आसा. एम्प्लॉयमेंट आनी यूथ हाच्या खातीर आमचें सरकार हें सदोदीत हय गोंयांत आसतल्या मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करच्यो आनी त्यो गोंयच्या तरणाट्यांक मेळच्यो. सरकारात आसतल्यो किंवा जे बिन सरकारी इंडस्ट्रीज ह्यातूर आसतल्यो हाच्या खातीरूय गोंय सरकार खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे कार्यरत आसा. आनी ताकाच लागून हल्लीच आमी मोठ्या प्रमाणात रोजगार मेळाव्याचे प्रायव्हेट सेक्टरांतूय आयोजन केला. स्टाफ सिलेक्शन आतांच बाबदाद देसाय हांच्यानी ताची तोखणाय केली. गोंयच्या भुरग्यांक हे ट्रान्सफर आनी मेरीट बेस सगळे भुरगे ह्या सरकारी नोकरेंत येवचे आनी प्रायव्हेट सेक्टरांतूय बी अशाच पद्दतीन नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून आमचें सरकार कार्यरत आसा. एप्रेंटिसशीप आसतली, इंटर्नशीप आसतली, स्कील बेस्ड एड्युकेशन हातूंत खूब मोठ्या प्रमाणात भुरग्यांचें कौशल्य आनी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडचें म्हणून आमचें सरकार हे कार्यरत आसा. गोंय राज्य हे टुरिजमा खातीर घडलें वता आनी हे टुरिजम डेव्हलप करता आसतना सस्टेनेबल टुरिजम, इको टुरिजम, हेरिटेज टुरिजम, स्पिरिच्युअल टुरिजम, वेलनेस टुरिजम आनी इंटरनॅट टुरिजम हे खूब मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप करपा खातीर आमचें सरकार कार्यरत आसा. म्हणजे फ्युचरिस्टीक आमी म्हणटा की भारत देशांतली गोंय हे टुरिजम हे राजधानी जावची म्हणून तर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप करता आसतना ताका लागपी ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करप हेंय म्हज्या सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केल्ली आसा. गोंयांतले वेगवेगळे अचिव्हर्स आज आमी पळयता. म्हणजे जावं ते कावी आर्टाच्या निमित्तान सागर मोळी सारकेलो भुरगो जर राष्ट्रपतीच्या हस्ते गौरव जाता जाल्यार गोंयांतलो नामवंत गोमंत भूषण अजित कडकडे जो गोंयचें नांव पुराय भारतभर हे आपल्या गायनाच्या माध्यमांतल्यान व्हरता. म्हणजे स्वातंत्र्य सैनिकांनी तेंच्यांनी केल्लें बलिदान आज व्यर्थ वचूंक ना हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. कारण गोंयकाराक खऱ्या अर्थात तांच्यांनी पळयल्लें स्वप्न भांगराळें गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजना खातीर म्हणजे विकसीत भारत 2047 जाता आसतना विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर आतांच तुमकां सगळ्या जाणांक उलो मारता की विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो तेंको हो गरजेचो आसा. आमी जशें म्हणटा की प्रशासनातले अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री हे फक्त इतकेच मेळोन हे विकसीत गोवा करूंक शकचे ना तर गोंयांतलो प्रत्येक गोंयकार मागीर तो भुरगो आसूं जाणटो आसूं सगळे जाण हे मेळोनूच आमी स्वयंपूर्ण गोंय आनी विकसीत गोंय करपाक शकतले. तुमचो आस्पाव हातूंत आसतलो हाची हांव अपेक्षा करता आनी परत एकदां क्रांती दिनाच्यो शुभेच्छा सगळ्या जाणांक दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. चडांत चड देव बरें करूं सर. जांकां लागून जांचे खातीर आयज आमी हें स्वातंत्र्य भोगता ते सगळ्या ज्ञात अज्ञात सुटके झुजाऱ्यांची याद, तांचे शौर्य, बलिदान, त्याग सदांच दर एकल्याच्या मनान आनी स्मरणात आसतलो. त्या समेस्त धाडसी झुजाऱ्यांक नमळां येणार गा. आतां गोंय राज्याचे मानादीक राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपति राजू जी हांकां उलोवप करपाची विनंती करता. सर, आपसे अनुरोध है कि आप आज इस अवसर पर अपने विचार साझा करें.
Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Union Minister of State for Power and New Renewable Energy, Honorable Ministers, Honorable Leader of the Opposition, respected freedom fighters, family members of martyrs, officers of the Goa government, distinguished guests, members of the media, my dear brothers and sisters. It is a matter of immense pride and privilege to join you today on the historic occasion of Goa Revolution Day, Kranti Din. Every year on June 18th, we remember a defining moment in Goa's history. On this day in 1946, the people of Goa overcame fear and raised their voices against colonial rule. The movement that began then eventually led to the liberation of Goa on 19th December 1961 and its rightful place in the Union of India. Today, we pay tribute to the brave men and women whose sacrifices, courage, and determination made freedom possible. Their struggle reminds us that liberty is never granted freely. It is earned through perseverance, unity, and sacrifice. For more than 4.5 centuries, Goa remained under Portuguese rule. Despite restrictions on civil liberties and democratic rights, the spirit of freedom continued to live in the hearts of the Goan people. The turning point came on 18 June 1946 when Dr. Ram Manohar Lohia, while staying in Goa with his close friend Dr. Julio Meneses, witnessed the denial of basic freedoms of the people. Deeply moved by these injustices, Dr. Lohia chose not to remain silent. At a historic gathering in Maragaon, he called upon the people to stand up for their rights, dignity, and freedom. His message ignited a powerful movement, although the colonial authorities responded with repression, arrests. The barrier of fear had been broken. A new chapter had begun in Goa's struggle for liberation. As we commemorate this day, we pay a heartfelt tribute to Dr. Ram Manohar Lohia, Dr. Meneses, and countless freedom fighters who kept the movement alive. Their courage continues to inspire generations. The Goan freedom movement was remarkable for its unity. People from different religions, languages, communities, and backgrounds came together for a common cause. Students, teachers, farmers, workers, writers, and citizens joined in hand in the pursuit of freedom and justice. The years following 1946 saw growing resistance and increasing support from across India. The cause of Goa's freedom became a national concern. Finally, on 19 December 61, Goa, Daman and Diu were liberated through Operation Vijay, bringing an end to centuries of colonial rule. On this occasion, we express our deepest gratitude to the personnel of the Indian Armed Forces, whose courage and professionalism
helped fulfill the aspirations of generations of Goans. Since liberation, Goa has achieved remarkable progress. Today it is recognized as its high literacy, strong social indicators, vibrant economy, rich culture, and democratic values. Goa has successfully preserved its unique identity while embracing development and modernity. Yet, as we celebrate our achievements, we must also look ahead. Challenges such as environmental conservation, sustainable development, climate resilience, technological advancement, and social inclusion require our collective attention. The lessons of the freedom movement remain relevant even today. Every generation has its responsibilities, just as our freedom fighters faced the challenges of their time with courage and conviction. We must address the challenges of our era with wisdom, integrity, and commitment. The future of Goa rests in your hands. Learn about the sacrifices that secured the freedom we enjoy today. Let the values of patriotism, responsibility, compassion, and excellence guide our actions. The greatest tribute we can pay to our freedom fighters is to build a society that reflects their dreams and aspirations. As we celebrate Goa's Revolutionary Day, let us renew our commitment to democracy, constitutional values, social harmony, and environmental stewardship. Let us preserve Goa's rich heritage while building a future of a prosperous, inclusive, and sustainable Goa. On this sacred occasion, I bow my head in respectful tribute to all those brave men and women whose sacrifice made Goa's liberation possible. May their courage continue to inspire us. Jai Hind, Jai Goa. बहुत बहुत धन्यवाद सर. समेस्तान गोय क्रांती दिसाची परतून एक फावट उर्बेभरीत परबी. आमची गोमंत भूंय नितळ आणि हरीत दवरुया, तिका जपूया, हिवूय आमची सगळ्यांची सुटके झुजाऱ्यांक नमळाईची आर्ग आसतली. आयच्या क्रांती दिसाच्या कार्यावळीचो समारोप राष्ट्रगाना करतात. राष्ट्रगानाच्या